बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणाचे दर 2000 सावन 5000 मेरेन. आल्तीनवेल्या बंगल्यात गोंय विकतात होलसेलात. काँग्रेसीचो सणसणीत आरोप. शिरोडे आणि मांद्र्या भाजपाच्या विरोधात पोटवेंचणूक लढोवपाचेर मगो पक्ष ठाम. दीपक शिरोडेच्या लढेतलो वेंचणूक. मांद्रेचो उमेदवार अजून थारूंक ना. पर्यटन मास्टर प्लॅनाक रेजिनाल्डाचो आक्षेप. सर्वे केल्या उपरांत परतून करात मसुदो तयार. ग्रामसभा मुखारय मसुदो दवरपाची मागणी. दयानंद सोपटे घेतलो मांद्र्या पर्यटन महोत्सव. मात थळावे संस्थेन ताका उक्तायला विरोध. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. 2000 ते 5000 रुपया चौखंड मीटर ह्या रेटान सध्या आल्तीनवेल्या एका खाजगी बंगल्यांतल्यान जमनीचे व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रूपांतरण चल्लां असो घणघणीत आरोप काँग्रेसीन केला. आम्ही सत्तेर येतकीर ही सगळी बेकायदेशीर रूपांतरणां रद्द करून जमीन परत आसा तशी करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान दिल्या. जमीन रूपांतरणाच्या नावान सरकारान गोंय होलसेलात विकपाक काडलां असोय आरोप गिरीशान केला. तशेंच नगर नियोजन मंडळाची 163वी बसका 16 ऑगस्टाच्यान अजून मेरेन फुडें वचत आसा. तरीकय तिचे इतिवृत्त कशें कितें तयार जाता असोय प्रश्न ताणें विचारला. There is so-called 163rd board meeting of the Town and Country Planning. आता ह्या Town and Country Planning बोर्डाची मिटिंगेक बरोच व्हडलो सस्पेन्स आसा. ही मिटिंग पयली पावट 16 ऑगस्ट 2018 जाता. मिनिट्स तयार जाता पूण मिटिंग एडजन जाता. आता म्हाका खबर ना खंयच्या रुल्स ऑफ मिटिंगे बसता. सो दिस इज द फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ गोवा. दिस इज द कंप्लीट फ्रॉड. इट्स कंप्लीट इलिगॅलिटीज that is happening in Goa. सो एक कसलें हें चल्लां. फक्त सुटकेस टू सुटकेस घेवपा खातीर गोंय आयज होलसेलान सेल जाता आनी गव्हर्मेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग कॅनॉट इनवायट पीपल टू फॉर कन्वर्शन. आनी ही इलिगॅलिटीज आयज गोंय काबार करपाची जी चालू आसा, जे मास स्केल कन्वर्शन जे चालू आसा आनी तें फुकट जायना. तेणी म्हणटा आसतना सांगलां की केस टू केस, सुटकेस टू सुटकेस बेजीस. आनी आयज जो रेट आमकां आयको येता, ऑफिशियल रेट तेणी अनावन्स केला, अनऑफिशियल इज अनडिक्लेअर्ड रेट. आयज खुबशे बिल्डर्स जावं खुबशे जे लँड हें करता आमचे कडेन उलयतात. रेट 2000 ते 5000 पर्यंत चलता डिपेंडींग ऑन कायंड ऑफ लँड. सुटकेस टू सुटकेस 2000 ते 5000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. आनी हे सगळे डील सुटकेस टू सुटकेस खंय एक्सचेंज जातात. आल्तीनाचेर एक सर्कीट हावसा कडेन एक प्रायवेट बंगलो आसा एक व्हडल्या कंपनीचो. आमी हेजे पयलीं वॉर्निंग दिल्ली की जो कोण लँड कन्वर्शनाक तुमी अनऑफिशियल पयशे जावं ऑफिशियल पयशे फारीक करतात, तुमी सगळे त्रासांक पडटले. की काँग्रेस सरकार जेन्ना केन्ना सरकार सत्तेर परत येतलो तेन्ना ही सगळी आमी केस टू केस घेवन बसतले आनी सगळे हे परत कॅन्सल करतले. सगळे जमीन आमी रिस्टोर करतले. ही प्रत्येक डील आमी एक्सपोज करतले. आनी आमचे प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट आनी आमचे स्पोक्समॅन बाप्तोलियो डिसोजाच्या लिडरशिपीच्या अंडर थोडे प्रॉमिनंट हितून भितर इंजिनियर आसतले. आनी एक कमिटी आमी अनावन्स करतले ह्या 2-3 दिसांक. आनी ही कमिटी गोंयचे लोकांक जेंका कोणाक हें आसा त्या लोकांची सगळी घराणी आयकतले. जी ज्यो केसीस जाल्ल्यो आसात त्यो केसीस फिजिकली विथ मिडिया आमी ती प्रत्येक कडेन वचून विजीट करून हें कन्वर्शन खंय जालां तांकां आमी एक्सपोज करतले. भलायकी खात्यांत चडशे उमेदवार वाळपयचे सिलेक्ट जातात आनी वीज खात्यांत अभियंते कुडचड्यावेले. म्हटल्यारूच सरकारी नोकर भरतेत व्हडलो घोटाळो जाला तेन्ना हाची पुलिशेच्या गुन्यांव अन्वेषण विभागान चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. जे रिक्रुटमेंटाक एक ट्रान्सपरन्सी लागता, रिक्रुटमेंटाक एक प्रोसेस लागता. हे सगळ्यो प्रोसेसीस मॅन्युप्युलेट केल्यो वयतात. आनीक पयलींच कॅन्डिडेट ठरयतात. आनीक एक एम्प्लॉयमेंटाचो फार्स गोंयांत BJPच्या गव्हर्मेंटाक
सर्रास चालू आसा. जे मॅरिटाचेर भुरगे आसात ते सिलेक्ट जायनात आनी जे भुरगे एक तर ते पयशे दितात जावं ते सारके मिनिस्टरांक क्लोज असतात ते सिलेक्ट जातात. ते मॅरिट आनी हें कांयच लागना. नाजाल्यार हेल्थाचे सगळे मेजॉरिटी भुरगे जे सिलेक्ट जातात ते सगळे वाळपयच्याच मतदारसंघाचेच कित्याक जातात. म्हणजे हे सगळे ही हुशारकी तेन्ना बाकीच्या मतदारसंघांक कित्याक पळोवपाक मेळना. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जेन्ना रिक्रुटमेंट जाता तेन्ना सगळे भुरगे हे कुडचड्या वयलेच कशे पास जातात. आमी मागणी करतात क्रायम ब्रांचा कडेन की इमिजिएटली सगळे दस्तावेज रिक्रुटमेंटाचे एंटायर प्रोसेसाचे डॉक्युमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, आन्सर्स पेपर्स हे सगळे तेणी इमिजिएटली ताब्यान घेवपाक जाय. कारण हे व्हडलें स्कॅम आसा. पणजेच्यान खबराकार सुशांत गांवस आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पोटवेंचणूक लढोवपाचे बाबतीत मगो पक्षाध्यक्षाच्या निर्णयाक केंद्रीय कार्यकारिणी समितीन मान्यताय दिल्या. मगो हो भाजपा सरकाराचो घटक पक्ष. मांद्रे आनी शिरोडेचे दोनूय जागे मगो भाजपाच्या विरोधात लढटलो. मांद्रेचो उमेदवार अजून ठरूंक ना, पूण शिरोडे आपूण लढटलो अशें दीपक ढवळीकर म्हणटा. मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान शिरोड्या वेंचणूक प्रचाराक सुरवात केल्या. बिरेस्तारा केंद्रीय कार्यकारिणी समितीन ताच्या निर्णयाक मान्यताय दिली. ताका लागून मगो पक्षान दोनूय जागे लढोवपाचें थारायलां. शिरोड्या सुभाष शिरोडकार जाल्यार मांद्र्या दयानंद सोपटे मगोपाचे राजकी दुस्मान आसतले. सरकार घटमूट जावचें ह्या हेतान दोगूय काँग्रेस सोडून भाजपात आयिल्ले, पूण मगो पक्षान तांचे विरोधात लढपाचें थारायलां. आम्ही पक्षान पोटनिवडणूक लढोवपाची ठरयिल्ली. सेंट्रल कमिटी दोनूय सीट लढोवपाक ठरयले. कॅन्डिडेट पयलो फॉर्म हांव भरतलो, सपोर्टींग तो भरतलो. खंय? शिरोड्या. मांद्र्या आमी डिस्कशन चालू आहा. आमचो एक मुद्दो आशिल्लो मगो पक्षाचो, वी आर फायटींग दीस इलेक्शन अगेन्स्ट डिफेक्शन. आमी कोणाच्या पार्टी विरुद्ध ना, कोणाच्या हेचे विरुद्ध ना, सरकारा विरुद्ध ना. आमकां डिफेक्शन बंद जावपाक जाय. मगोप हो भाजप सरकाराचो घटक पक्ष. युती घटक पक्ष एकमेकांच्या विरोधात पयलेच खेपे उबे रावल्यात. अचकीत तुमी फाटीं सरपाक शकतात अशें पत्रकारांनी विचारतकच दीपकान कितें जाप दिली पळयात. पूण हे फर्स्ट टायमूच अशें जालां की कोलिशन पार्टनर एकामेकाच्या अगेन्स्ट सरकार. तुमकां दिसना डिफेक्शन जावचेशें दिसता? तुमकां काय दिसना? तुमी पत्रकारांनी धरूंक जाय. पत्रकार कांयच उलयना. पत्रकाराक कितें चलता ना. तुम्ही एक्झाम्पल सांगा. इन प्रिन्सिपल डिफेक्शन जावचें की ना? 5 वर्सां तो तेका निवडून दिता, ताणें परत परत उडयो मारीत गेल्या जाता. हे तुमचोय म्हणून ह्या समाजात आवाज उठोवपाचो प्रयत्न आसपाक जाय. आज आमी येवजी उलयता पूण पत्रकारांक सपोर्ट दिता की कळना अशे प्रश्न विचारता आमकां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कुठ्ठाळीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान पर्यटन मास्टर प्लॅन आणि 2018च्या पर्यटन धोरणाचेर टिका केल्या. हो मास्टर प्लॅन आणि हे धोरण गोंयकारांच्या कितेंच उपयोगाचें ना अशें ताचें म्हणणें. रेजिनाल्ड म्हणटा ते प्रमाण पर्यटनाचो मास्टर प्लॅन अपूर्ण आसा. तातूंत पर्यटन वेवसायांतल्यान कितली येणावळ आयली हेंवूय सांगिल्लें ना. सर्वे घेतले उपरांत KPMGन रिपोर्ट परत ड्राफ्ट करचो, तशेंच तो भागधारक आनी पालिका पंचायतींक ग्रामसभांतल्यान दाखोवचो अशेंय तो म्हणटा. हो अहवाल कोंकणी आनी मराठींतल्यान कित्याक अनुवादीत करूंक ना असोय ताचो प्रस्न. पळयात. Tourism Master Plan 2000 and Tourism Policy 2018. Master Plan 18 and Policy 18. गोंयकारांक आनी गोंयकारांक कांय फायदेशीर ही पॉलिसी न्ही. काल BJP आमदारान क्रिटिसायज केल्या, बट आय डोंट नो वॉट इज द होल थिंग. ते गव्हर्मेंटान ते क्रिटिसायज करता हांव जाणा कितें. बट आय वॉन्ट टू टेल यू KPMGन तो रिपोर्ट केला, कट एंड पेस्ट पण केला, तो खंयचे गोंयकारांक फायदेशीर न्ही. क्रेडिबिलिटी काय ना तेका. ते क्वेश्चन्स कन्सल्टंट फॉर KPMGचो सोर्सीस पळय डेटा घेवपाचो, त्यो कांय सोर्सीस सारके नाही. आमी काँग्रेस पार्टीन काल लेटर दिल्या that we will give a comprehensive objection to this report. We will take the stakeholders. We are having meetings with the stakeholders, and the stakeholders are going meeting again. We will give our objections. साळावलेची पायपलायन कित्याक फुटली हाचोय तपास जावचो अशें रेजिनाल्डाक दिसता. सेकंड टाइम फुटले तेच स्वातेत कोण डिलिब्रेट करता, कितें जाता, वॉट इज द रिजन. आय थिंक देर शूड बी सम इन्क्वायरी because of this new lines, सगळे new lines बी घायले. In that meeting, coastal MLAs have raised their objections.
They have not, coastal MLAs, don't be surprised, Congress MLAs have even raised the issue of CRZ. They are very apprehensive. They are scared of the CRZ regulations. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महिला काँग्रेसीन बिरेस्तारा मडगांव वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक घेराव घालो. दरेका म्हयन्याक बिलां तशेंच स्ट्रीट लायटी सारक्यो करपा बरोबरच वीज पुरवणेंतल्या इबाडाचेर लक्ष दिवचें अशें तांणी मागलां. कमी करा लाईटीची बिलं कमी करा लाईटीची बिलं कमी करा. बिलां हरशीं आमी वेळारूच धाडटात पूण केन्नाय मातसो कळाव जाता. हें कार्यकारी अभियंतो व्ही कुंकळयेकारान मान्य केलें. दिसपट्ट्या लायटीच्या इबाडाचेर लक्ष घालतलो अशें उतर ताणें ह्या वेळार दिलें. हे आयज जे मिनिस्टर आसा गोंयचे हांकां सांगूं सोदता की तुमचो सरकार टॉप टू बॉटम सारको कॉलेप्स जाल्लो आसा. आयज सामान्य लोकांक त्रास जावपाक लागल्या. आमी बाब कुंकळकाराक सांगलें की खंयच्या वाठारांतल्यान वच तो रावता खंय पोंडा. हांवें ताका सांगलां आय वेलकम यू कम आफ्टर 7 o'clock टू मारगांव. हांव तुका भोविंडेक व्हरतां. सबंद सावथ गोंयच्या सबंद सगळे 20 कॉन्स्टिट्युन्सीत हांव तुका व्हरून दाखयता कितल्यो स्ट्रीट लायट तुज्यो पेट्टात त्यो. दुसरें ताका सांगलें लायट फ्लक्च्युएट जावत रावता, लायट वचत रावता, लोकांक त्रास जाता. एग्जामीचे दीस चल्ल्या, भुरग्यांक त्रास जाता. नाल्यार ताका सांगलां 7 दिसां भितर समज म्हाजे डिमांड फुलफील जायना जाल्यार आमी इतलोच फोर्स न्ही 100-200 बायलो येतल्यो आनी तुमकां दाखयतली म्हणून. ती सगळी बिलां बी अशी नॉर्मली वेळार वता. केन्नाय स्टाफ लिवेर बी आसत जाल्यारूच फक्त केन्नाय डिले जावंक शकता. नाजाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्राय करता की प्रत्येक म्हयन्याक बिलां वचची म्हणून. मोस्ट ऑफ दी स्ट्रीट लायट्स आर वर्किंग. ट्रान्सफॉर्मर ती म्हणटा की कोण तरी इलिगली हें करता म्हणून ते इन्वेस्टिगेट म्हणजे हें करा म्हणून तितलें. कोण करता म्हणून बिल्डर्स म्हणा तेणें त्या प्रमाणे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मांद्रे पर्यटन महोत्सवाचेर मांद्र्या राजकारण सुरू जालां. गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेन शुक्रारच्यान 3 दीस मांद्रे पर्यटन महोत्सव घडोवन हाडपाचें थारायलां. पूण ताचो राजकीय विरोधक जीत आरोलकाराच्या उदरगत मांद्रे हे संस्थेन ह्या महोत्सवाक खर विरोध केला. मोरजी, मांद्रे, हरमल आनी केरी ह्या चारय दर्यावेळांचेर पर्यटकां खातीर मुळावे सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें सोपटेन सांगलां. पूण कसल्योच सोयी नासतना फकत महोत्सव करून पर्यटन वाडचें ना अशें आदलो महामंडळ संचालक जीत आरोलकार म्हणटा. पर्यटन महोत्सव ह्या बॅनरा खाली 18, 19 आनी 20 जानेवारीक अशे 3 दीस एक मोठ्या प्रमाणान पयलेच फावटी ह्या मांद्रेन ह्या गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अंडर एक महोत्सव आमी आयोजीत केला. हाच्या फुडें ज्यो सोयी ह्या चारय मेजर बीच जे आहात मागीर ती मोरजी असो, मांद्रे असो, हरमल आनी केरी हे सोयी प्रामुख्यान टॉयलेट, चेंजिंग रूम, पार्किंग अश्यो गोश्टी आमी घडोवन हाडचो तो विचार केल्लो आहा. काही प्रमाणात ताजे म्हणजे पयले स्टेजीचेर सुरवात जाल्ली आसा. चडशे प्रमोशन्स आनी एक्टिविटीज करतात ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपाक. आतां कितलेशेच आमच्या वर्सा ट्युरिजम विभाग कार्निवल, शिगमो, फूड फेस्टिवल कितलेशेच इव्हेंट्स करतात. आतां अचानकशे इलेक्शन्स आतां म्हयन्या भितर इलेक्शन्स आहात आनी हे इलेक्शन्स पोट लागच्या पयलीं अचानक हे कितें तरी मांद्रे कितें तरी महोत्सव म्हणून तेंच्यांनी पर्यटन महोत्सव म्हणून एक नवीन कार्यक्रम एक पयलेच फावट केला. म्हाका कळना इलेक्शनाच्या टायमाचेर एक कित्याक तेंच्यांनी घडोवन हाडला ते. आतां जेन्ना इलेक्शन जावपाचें आहा आनी ह्यो आतां चेअरमॅन जावन जर 1,30 लाखाचो बजेट येतशे शॉर्ट इव्हेंटाक जर करता जाल्यार जनतेन मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी चिंतपाचें आहा. जनतेन चिंतूंक जाय की हे आतांच लुटमार चालू केली हेंच्यांनी. मजगती 5वो आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव बिरेस्तारच्यान मांद्रेचे दर्यावेळेर सुरू जाला. GTDCन ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. 17 आनी 18 अशे 2 दीस हो पतंग महोत्सव चलतलो. ह्या वर्सा हो महोत्सव नवे सुवातेर व्हेला. पोरू तो मिरामार दर्यावेळेर जाल्लो. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. मडगांवच्या गांधी मार्केटांतल्या 2 पंगडांनी बिरेस्तारा एकामेकांच्या विरोधात कागाळी केल्यात. विक्रेत्या कडल्यान पयशे घेवपा वयल्यान हो वाद उपरसला. मडगांवचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान ताचो व्यवस्थीत तपास करून योग्य ती कारवाय घेवपाचें उतर दिलां.
गांधी मार्केट असोसिएशनाचो सचिव राजेंद्र आजगांवकाराच्या पंगडाच्या विरोधात गांधी मार्केट सिटीजन्स वेलफेअर सोसायटीचो सरचिटणीस रियाज शेखान मडगांवच्या पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंदयल्या. निमित्ते असले विक्रेते कडल्यान पैसे घेवपाचे. राजेंद्र आजगांवकारान रियाज शेखाचे विरोधात कागाळ नोंदयल्या. तो म्हणटा रियाज विक्रेते कडल्यान पैसे घेता. पळयात. आज सकाळी गांधी मार्केटांतल्यान 2 ग्रूप हांगा आयले. एक रियाज शेख म्हणटा ताजे बरोबर थोडे जे गांधी मार्केटाक वेंडर असतात ते हांगा पुलीस स्टेशनार आयले आनी दुसऱ्या सायडीन राजन आजगांवकर ताजे बरोबर थोडे जे वेंडर्स असतात ते हांगा आयले. दोगी जाणांनी एकमेकाचेर क्रॉस कंप्लेन दिली की तांचे मदींतले एक 2 जाण मनीस आहात ते वेंडर्सांक हॅरेसमेंट करतात, तांच्यान धांवडायतात, तांचे कडेन पयशे मागतात अशें म्हणून दोगी जाणांनी ग्रुपांनी एकमेकाचे कावंटर कंप्लेन दिली आसा. सो त्या प्रमाणे हांव इन्क्वायरी कितें आसा ती करतलो. हांव म्युन्सिपालिटी इंजिनियर हाका म्युन्सिपल सीओकय बरयतलो की कोणी इलिगली जर वेंडर्स थंय बसतात जाल्यार तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. आनी ऑन माय सायड ऑल्सो आय वील ब्रीफ माय स्टाफ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इफ एनीबडी इज सिटींग इलिगली इन द गांधी मार्केट. एकटो मनीस रियाज म्हणटा तो कोणता येयलो गांधी मार्केटान आनी गांधी मार्केटान मला हे सगळे आनी इलिगली आहा आनी हेंचे हप्तो मागपाक लागलो. म्हयन्या 500 रुपया द्या नाल्यार हांव तुमचे सगळे दुकान काडटलो म्हणून. सो आज तो मिडिया घेवन थंय येयलो. सो सगळे एसोसिएशन आमचे लोक येयले आमचे कडेन. आमी कंप्लेन केला की बाबा हे आमी गेली 30 वर्सां हांगा धंदो करता, लिगली धंदो करता. इलिगल कोण करता ताका आमचो केन्नाच थाराना. पण हाका रायट कोणी दिला काय म्हणून म्युन्सिपालिटीचे हे लिगल हो ते इलिगली सांगपाक. सो हो एक डाव रचलेलो आहा की हेंच्या कडल्यान हप्तो घेवपाचो आनी इलिगली चल्लेलो आहा. सो हांव मागता पुलीस कडेन इन्स्पेक्टरा कडेन की हेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें आनी ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करपाचो म्हणून. लायफान अजून केन्नाच 5 रुपया घेवना. जर राजन जर सांगता हांव 500 रुपया घेता जाल्यार हे सगळे कंप्लीट हप्ते घेवपी हेच. आनी आज तो इशू पळय जाला न्हू 500 रुपया दी 300 रुपया दी मनीस म्हणटा तो म्हयनो तो एक नंबरचो चिटर आनी एक नंबरचो पॅकेट मार. कळ्ळें तुका न्हू. हे मनशाक हप्तो हाडपा धाडटा राजन आजगांवकर आसतलो. आनी हे जे पळय प्रॉब्लम जाला पळय न्हू ते गरीब लोकांचो प्रॉब्लम. जो मनीस म्हयनो म्हणटा पळय न्हू ते मनशान थंयसर येवन ते लोकां कडेन पयशे मागला आनी तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी तांकां पयशे दिला मरे 50 रुपया जाले. आनी जाय येवन तो 500 रुपया दी म्हणटा हेंच्यांनी दिलना म्हणून तेंगे बुट्टी फोट मारून तेणें फोटो मारून म्युन्सिपालिटी राजान सांगला. राजान खंय ते फोन मारून तेणें काडपाक लायला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एका वेळार फक्त खेळा खातीर वापर जावपी एमपीटी मैदान आयज जुगार आनी अनैतीक गजालींचो अड्डो जाला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अल्पसंख्याक समितीचो मुखेली नाझीर खानान केला. एमपीटीचे खेळा मैदान परतून लोकां खातीर उक्ते जावचें हे खातीर एनसीपीन उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. ह्या वेळार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय मुखेली जुझे फिलिप डिसोजा हजर आशिल्लो. जो मेरेन हें खेळा मैदान लोकांक उक्तें करिनात ते मेरेन कशेंच वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आयज मेंटेन करना म्हणून कितें जालां ते एमपीटी ग्राउंड एक गॅमलिंग हब जाला. ड्रग्साचे थिंगा चालू आसा. रात्री डेटिंग जाता. ते आमचे भुरगे कोण टॅलंट दिवपाक येता पळय ते भितात बाबा थिंगा गॅमलिंग चालू आसा, ड्रग्स भुरगे बसता आनी कितें खुबशे इलिगल एक्टिविटी जाता. चॅरमॅना कडेन उलयतलो. हे एमपीटी चॅरमॅनाक म्हाका दिसता कांयच खबर ना. आनी हे आयज आमी जो हो मेमोरेंडम आयज हांगा दिला तेजेर सारको इम्पॉर्टंट म्हणटा तो इश्यू ह्या हेतून घेवपाक जाय. आनी एमपीटीनूय तें घेवपाक जाय तशें गोवोरमेंटानूय घेवपाक जाय. आनी हें तर जायना जाल्यार हो इश्यू आमी चालू दवरतले टील आमकां हो ग्रावंड मेवले शिवाय. हो जो ग्रावंड आसलो बायना ग्रावंड हो आमी ल्हानपणीसान त्या ग्रावंडाचेर खेळटाले आनी त्या ग्रावंडाचेर व्हडल्यो व्हडल्यो गेमी जाताल्यो. सामके एक बांदोडकार ट्रॉफी दुसऱ्यो जायते भशेन गेमी जाताल्यो. आनी हे वास्को म्हणटा तो 2 ग्रावंड आसले. एक म्हणटा तो तिलक ग्रावंड आनी एक म्हणटा तो हो बायना हो ग्रावंड. ह्या गोवोरमेंटान हें सांगूंक जाय आसलें एमपीटीक की ग्रावंड म्हणटा ते जे आयज पयले जावपाक जाय. आयज तिलक ग्रावंडाचेर थिंगा आमी शेतान फेवताले. आयज शेतान ते फेवताले तेन्ना आयज तो थिंगा बरो एक ग्रावंड बांदलो. भुरग्यांक जी फॅसिलिटी म्हणटा ती पयली आसूंक जाय.
आनी इतर फॅसिलिटी मेळना जाल्यार गव्हर्मेंटूय कित्याक उपकारना अशें दिसता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दिवचले तालुक्यान भाजपाचे दोनूय उमेदवार वेचून हाडल्यात. देखून दिवचले तालुक्याच्या विकासाचेर भाजपा भर दितलो अशें सांखळेचो आमदार आनी सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. फुडल्या 3 वर्सां भितर सरकार सगळी आश्वासनां पुराय करतले अशें ताणें ह्या वेळार उतर दिलें. उजो पालोवपी दळाच्या नव्या केंद्राच्या बांदकामाचो बेरेस्तारा बुनयादी फातर घातल्या उपरांत सभापती उलयतालो. ह्या वेळार दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकार, मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक अशोक मेनन तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पूर्ण भारतीय जनता पार्टी खातीर खंयच्या तालुक्यांतल्यान पूर्ण बहुमत मेळोवन दिवपी आसत जाल्यार तो बिचोले तालुको आसा आनी त्या खातीर ताचें विशेष लक्ष बिचोले तालुक्याचेर आसा. बिचोले तालुक्यांतले सगळे प्रोजेक्ट हे पुराय करून म्हाका दिसता येता 3 वर्साच्या कार्यकाळात उरलेले प्रोजेक्ट जे आसा हे पुराय जातले. आमी पळयता की जेन्ना वेगवेगळे विशय जाता की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकाराच्या बाबतीत तेन्ना हे सरकार तत्पर आसा. दीपक पावसकर हांच्यानी आपल्या भाशणांत सांगता आसतना की कारण वेगवेगळे प्रोजेक्ट GSSच्या वतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या वतीन कशे घेता हे तेंच्यांनी सांगलें. हे सोडून पयले फावटी केंद्र सरकारच्या वतीन गोंयांत जे डेव्हलपमेंट जाल्या ते गेल्या म्हाका दिसता 50 वर्सां केन्नाच शक्य जावंक नासलें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश अशे वेगवेगळे भाशेंतले शब्दकोश तयार करपाचेर तशेंच गोंयच्या बोली भाशांतली उतरावळ शब्दकोशांत हाडपाचें काम गोवा कोंकणी अकादमी हातांत घेतली अशें नवो अध्यक्ष सुरेश गुंडू आमोणकरान सांगलां. वट्ट 21 म्हयन्या उपरांत कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष लाभला सुरेश आमोणकराच्या रुपांत. अध्यक्षच नाशिल्ल्यान नाटक महोत्सव, युवा महोत्सव, वेगवेगळे पुरस्कार अश्यो कार्यावळी आडावन उरिल्ल्यो. आमोणकर सरान सांगलें, सोद निबंध कोशांचो वावर जावंक जाय. केंद्रीय साहित्य अकादमीचे मजतीन कोंकणी, हिंदी, इंग्लिशीचे विशाल कोश जावंक जाय. वेगवेगळ्या बोलयांतली उतरावळय कोंकणी कोशांत येवपाक जाय. कोंकणी मोग्यांच्यो अकादमी कडल्यान आशिल्ल्यो अपेक्षा जाणा जावन घेत ते दिकेन वावर करतलो अशें सरान सांगलें. काणकोणान महाबळेश्वर सैलबाब आनी देविदास कदंबाब हे जी उतरावळ वापरतात ती आमच्या खंयच्याच कोंकणी कोशांत दिश्टी पडना. प्रकाशबाब पर्येकार हे वाळपयची उतरावळ वापरतात ती खंयच्याच ह्या हातूर कोशांत आमचे जे कोश आसात तातूंत दिश्टी पडनात. म्हणटकच म्हजो प्रयत्न आसतलो की ह्या लेखकांच्या सहकार्यान ही सगळी उतरावळ हाडून ताचे ल्हान ल्हान अशे कोश करचे आनी ताका लागून कोंकणी भाशेक एक चैतन्यातले एक वायटॅलिटी येतली अशें म्हाका दिसता. युवा महोत्सव जावपाचो आसा ताची जबाबदारी एका संस्थेक घेतल्या पेडणे तालुक्यांतल्या आनी तो सादारण फुडल्या जून जुलय म्हयन्याक मेरेन जातलो. सरकारान 4 जाणांची नियुक्ती केल्या आनी कालांतरान वेगवेगळे घटक जे आसात अकॅडमीचे ते सभासद सरकार मागीर नियुक्ती मागीर करतलो. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.